पॉइल सुवातेर मुखेल खबरो ऐकाई मेलो मोडे वरपा ने मेलो हर्सवेनाळे हुई ते पेरी चापका चैत शिंकलो पासून दोत्तू निसरत आलो डेली साफ करून चोकचोकीत असलो आंगे देवडा त्या काड्या कावजा मुनीस पासून आणि साफ करून येयल्याय हुई कहीं रांधो मुई मेल्याय रे जागी जाय मुझ नाव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयल तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन आतां पुराय खबरो ऐकाय पयर एक न्यूज पेपरान रिपोर्ट हाडलो 2 हर्सवेन्स डोनेटेड वे ब्रॉट इन डेड म्हणचे कितें लांप्या वळख आसता चिंतना पळो यानी केसो न्यू टोक्लिनॉलॉजी काय मो मेलो मोडी व्हरपा मेलो हर्समॅन मेळटाय आतां म्हाका मरे उगडास आसा कॉलेजी आसतना कोण एकलो फास्ट राजदूत मोटरसायकल चलयता आसतना तो वसन माडा मोकून सिंतीत भायर पळा आनी सिरियस असो दिसों लागलो आमी मरे तेका उबान रस्त्या सायडीन दवरलो आनी मुगे फ्रेंडान म्हाका 1 रुपया कॉइन दिन मुळे थिंग कॉइन बॉक्सा फोन कोन एक एम्बुलन्स आपय हांय मरे GMC फोन कोन सांगल्या कोण तो एक तिडकी बोतर एसो बायल सांगता एम्बुलन्सी डिझेल ना मू तू हिंग येन ड्रायव्हरा बारा एम्बुलन्स घेन पंपार वचून डिझेल गायन मागी वच पडो मू सायबा बोगोश यश मुगे फ्रेंडा सांगलो तेणी ताटा 20 रुपये दिले आनी एकल्या मोटरसायकल वाल्यार लिफ्ट मागून हांव GMC गेलो थिंग पावत रे ती सांगत म्हाका मातशें राव ड्रायव्हर चाये गेला रोखडो येतलो 20 मिनट उपरांत तो ड्रायव्हर एक इडिये पोंत ओडीत येलो मागीर हांव तेका आनी तेगे ती हॉटारेसो मॅटाडोर एम्बुलन्स घेवन पंपार गेलो 20 रुपया डिझेल गायले आनी ते जोखमी जालो मनशा पोत्तू हॉस्पिटलां हाडलो जाल्यार तो दोतोर सांगता यू ब्रॉट हिम इन डेड सायबा बोगोश म्हळ्यार तुमके थंय हॉस्पिटलांक पेपरांचे ब्रॉट इन डेड म्हूण वाचिल्लें आसतलें तेच भाशेन गेले ते नोव्हेंबरा 15 तारखेर तू गेले आनी बाकी शेजऱ्यांक गेले टॅक्सा मू पयशे काण 36 लाख आमच्या बोर्सांत काण मेलो मोडी व्हरपा 2 हसबेन गेल्ली आनी फोगेट लायन दोन पंचायतीन दिल्ली हे गे तुमगे मेलो मोडीन तुंगान वराय म्हूण सांगून एक रेज मागोस पंचायतीक आनी दुसरें ते नेरूल पंचायतीक पूण आज पर्या हुंय 2 म्हयने जाले ती वेन थिंग जोखमान कोण बेताय पूण आयकल ते भाशेन 2 वेन RTO रेजिस्ट्रेशन केलो ना हुंय सायबा बोगोश आमी मरे एक ने मोटर इंकत घेवपाक गेल्यार ते डीलर RTO रेजिस्ट्रेशन केली बग ते मोटर भायर काडून दिनाय जाल्यार हेंगे 2 मोटरान 2 म्हयने रेजिस्टर करून आसता बायलांक केश देवल काय म्हणटा एकलो सरपंच सांगता ते काम हुंय कलेक्टरान करपाचें आनी कलेक्टर सांगता तेणी हुंय आजून पेपर दिलो नाय हेंक सगल्या मुखार उपदोन मिठा हारान मारल्या कोणी नाक मुडपाना ते मालान मोडये चेडवान आमच्या दोगांयचे काना ओळबून सभे माजार 5 दिगरा मुखार उब केले ते आमी एक 5-6 वर्सां गिंटा असो आसलो म्हणटू हे दोगूय दोतनी डॉजमान इगोजे हाटलें चुन्न हपा गेल्ले ओय रे लांप्याव ते सांगत ते सारकी खबर म्हूण दोन शिंकोवपा बंद कोन्न 5 दिकरान मुक्क चाले हांय रोखडी तोकली आलोयली ना म्हूण जीप दाखय म्हणो लागलो आय देवा म्हळ्यार हांय मोतींकूच तुका कितें सांगतलो ती इगोजे हाटल्या मरे चिवरां चारां चुन्नां आनी कांडेरां बांपर जातालीं त्या भायर जागोमा कांडां चिंचे बोटां आनी बोरांय मेळटालीं चान्स पळोवले पाटी आम धांवताले ती हावपा आनी ती काड्या कांड्यार हायल्या मरे सदां सांपडताले कित्या ती हातरी जीप ब्लू कलर जाताली 5 दिगरा जीप भायर कांड दाखयता तेणी ठक्क माल तकलो
तूंय फोट मान पातो केला म्हणून लागलो. येत ते आयतो दीस कुमसरा दिसती पडो जायो ना जाल्यार पेरी चापकान खापायतलो म्हणून लागलो. आनी तेसो वॉर्निंग दिल्या वयचें पडटालें. कित्या तेगे बेज आसतो होत्या काण तेक घायलोलो कित कोण जाणा. सारको केसो उगडास्तोन रावता रे. पेरी चापका थारा भिताले आमी. आनी केन्नाय ते पेरी चापका चयता शिंकलो दोतोन पासून इसरतालो. ते सायलाच्या बूक एंडा बड्यो वडा टाळ्या पिना असले आमी. पूण एक पेरूच्या बूक पांयाचे पडल्या केसो पांड येता रे. मागी घराक वसन लडू त्या लायन रगोच पडटालें. आनी तें पांड येयलो तें माच दड्या नदरे पडल्या मस्त्यो केल्या आनी चापकां पडटालीं. दुसरे आयतरा इगोजेक वयतण मरे हांवें देवाक मागत गेलो. देवा तूं पाव आज पादिगार कुमसो तरी बयसन आसल्या पुरो म्हूण. इगोजें भितर चयल्या हो कुमसो तरी हुंयचो साकीस थंय कदलाचेर बसून आसलोलो. आनी तेज मुखार 5-6 जाण भुरगे लायनी उब रावन कोंकडेताले. आतां तूं म्हणटली तो बेस्तो कदलाचेर कुमसो तरी बसल्यार कुमसार करपाक केसो प्रॉब्लेम काय मू. कदलाचेर बसून आसल्यार म्हज्या आवयगे मोयत प्रॉब्लेम आसताले. ते मुखा वयर 5 जाण क्लियर जात रे मुंगे टायम येयलो. वोसोन तेगे सायडीन कोंकड्यात दिम गायली. तेण कित काय केसो भाशेन रोजार कोन म्हळें लांप्यां पातकां सांग. म्हाक मरे पाडे सूय आसलोली. समोन बो कितलीं पातकां केल्या कुमसरा वयतरी केसोच उगडासून नासलोलो. देखून थिंग वोसोन आनी होट माच पडटाली. आनी एक पाट केन्नाय जल्मा केलो नाय तेसो पासून पातकां सांगून साडसूप जातालो. हांवें दिम गायलो कोडे मुळें पादिगार मायन दोब्यां दवरलो गोडा चोवन हायलोलो. आनी ती न्हिदोन आसतना कातले कुडके चोवन हायलोले. आनी दोब्यांतू बुलीन मुंगे सांगप काबार जावंक ना. सोमतें तेगे दाये धांकल्यान ठोक माल तोकुलो. तेक तोकूल मारपाक केसो मजा येता मुखो जाणा. कुमसरा येवन पातकां सांगोच सुवातेर आनी होट माता म्हणून लागलो तो. हे जाणट्या जोड्या कितको कळ्ळें काय हांवें होट माल म्हणून. आख्खें कुमसार तोकूल मान आंगे तोकूल मुयेन उडयतालो. मागी कुमसार काबा जाता तेणें म्हजें कानां व्हड बून म्हळें इगोजें भितर वच दिम घाल आनी 20 आमचे बापा आनी 20 नमन मोरयो म्हूण पातकां बोक्सोण माग. आमगे मरे सदां आयतरा मीस जातरी एक 15-20 मिनटां उपरांत दोन कमेस जाताली. ते 15-20 मिनटां आमी चिवरां चारां चुन्नां आनी कांड्यार हापा इगोजे हाटल्यान धांवताले. आनी तेक लागून हांव दोतनी सदां लेट पावतालो. आनी एक पावटी हांव तेसो लेट जाल म्हूण धांवलो तो देरा कोडे पादिगरा धोलये टक्कर मारली. चल तुमी भुरग्यां दो म्हूण तेणें. वो चोय लांप्यां आतां दोतोन काबा करूं येयला. लांप्यां चल आतां सगल्या भुरग्यां मुखार उब राव आनी दोतोन कितको मुटाय ती दाखय. माय मार बी पडत म्हूण भियोन रोखडी सांता कुर्साकूर कमेस केली. आनी सरनायत पासून बरी गेलोली. पूण ती मरे हांव पातकी मुटाय ती केशी मोती वचनासलोली. ती हांव पातकी म्हणून कमेस केलो घुस्पलो. आटल्यासो पादिगरान म्हळें लांप्यां गे इंजीन होंकरेपा लागोला. तितून खबऱ्या तेल गाच पडटो दिसता. भुरगेपणार मरे मुगे 2 जाण हडे घात आमी आसलोले. एकलो मुसलमान नाझीर म्हणलो आनी दुसरो हिंदू प्रदीप म्हणलो. दोगांय चोय म्हाका सदांच राग येतालो. कित्या तो प्रदीप म्हणटाय तेगे आई आमी इस्कला वयतना तेगे लापशांनी राबर. लापश म्हणलो कळ्ळें तुका ना. जाले मुगे बटाट रे तुमी. लापश म्हणलो पेन्सील मरे. त्या तेंपार पेन्सिली लापश म्हणटाले. जाल्या प्रदीपागे ती लापश आनी लिब्रो राबर मुगे बॅगां घालन दिताली. आनी सदां सांगताली तेका बरोवपा जाय जाल्यार कांडी आं म्हूण. तुमी चिंतू पडले या आनी केसो नाटकां काय म्हूण. प्रदीपा मरे एक पाडे सूय आसलोली. तो दीस रात बुकेन आसलोल्या भाशेन आती मेळोली राबर दांतान बारक्या कुडकेकून चाबोन गिटालो. आनी सुण्या आडच्यो ते भाशेन त्यो लापश्यो चाबडायतालो. आनी दुसरे ते नाझीरा राग येता म्हाका कित्या आम गोड्यान हेटोणा सदां नागोयन हातालो. आमी मरे कितलेय झगडो पूण निमाणे एकमुका हांदारात कान भोंवताले.
म्हाका उगडास आसा नजीर मरे संक्रार आमकां केन्नाय तेगे नमाज म्हूण जात्री थोडी खीर ना जाल्यार शरबत बाटल्या घान हाडटालो आनी आमी ते बाटले तोंड लावन एक एक गुंट मान पिताले. सोनवो दीस आमी ते गो एकठांय जायन सांजे वयले ते धाकटे मारुती घोडमोळो दोंगराचे वयताले. थिंग एक हनुमाना भेटयलो देवूळ आसलोलें. थिंग वचून त्या देवळा आमी ते गोंय पांयपण प्रसाद घेताले. आनी आयतारा सकाळीं म्हाका प्रदीपा सदां तापयच पडटालें. प्रदीप हांव सांगता तुज्यान कमिन्यांव घेवपा जायना म्हळ्यार जायना. ते मरे दोगूय मागीर मुचे चोटाले. नजीर म्हणटालो आपणांगे शरबत बरी पीत मरे तूं. आनी प्रदीप म्हणटालो तुवें हांगे देवळा येवन प्रसाद घेवपा जाता जाल्यार हांवें तुमगे इगोर्जेन कमिन्यांव कित्याक घेवपा जायना. सायबा बोगूश हे दोगूय बोटाट्यांक कितको समजावपाचें. कमिन्यांव घेतो जाल्यार तेचे पयलीं जायते राटावळे आसताय म्हणून. एक पाटी केस्तां ते कन्फ्यूज जावन सुटावें करूं जायना म्हूण मुगे आनी प्रदीपागे एकमुखां काम घान जमणी लडोन झगडी. मागीर ते दीस आमी त्या गुय सांजे वयले पांय धड आयीत शेपरात घर गेले. आनी दुसऱ्या दिसा इस्कलासून येतरी ते गुय गड्यान हेडपा पोत्तू एकूच जाग्यार उबे जाले. त्या तेंपार गोंयकारू रावताले न्ही रे, देखून काय बजी येताले. एकमुखां धर्मा तर कोण आसलोले. मागीर ते केरलाचे UP बिहारी बाबू गुजराती आनी दिल्ली सावन पयशां बॅग भोवन गोंयचे गेटीको उबी जाले. हांव नोको तेंक गोंयची वाट कोणी दाखयल मू. तेज उपरांत ते लिब्रो काती पॉलिटिकल जात मुटाय ती उबी जाली. आनी मुनीसपण मुटाय तेजी निसवणटोन कोण चोळ्ळे. ते मरे आदले ब्रिटीश पाकले डिवायड एंड रूल पॉलिसी उजार कोताय तीच पॉलिसी गायना आमच्या धर्मा भितर फूट घाताय. आनी आमी मेगा बटाट न्हू. एकमुखाक झगडो लागतरी ते काड्या कावजा पॉलिटिशियन भितर बसून गप्ती आसन काकात घाताय. ह्या दिसान आयकिल्ले ते भाशेनू त्या पिरमेर दया हाडा खुशाल करपाक गोंयचे पॉलिटिकल लेंबडे देवळान धांवपा लागले. पुज्जा करपा न्हू. राव सांगता ते पॉलिटिशियन एक ने बालदी आनी ने जमीन पुसपा मोप घेवन ते सदां साफ करून चकचकीत आसलो देवळा हे वचोन एक 3-4 मेत जागो आपण मुखार साफ करून दाखयलें. पूण तेंक मरे कोणें सांगना ती देवळां सापयलीं आसाय तींच पोत्तू साफ कोताय म्हूण ते. एक सांगू हे सगळे MLA ओ मिनिस्टर जाल्ल्याकू आपणागे घरांक तरी केन्नाय सान मान मोप मालो मायकिला. आत्रे बीत सारखे भुरग्यां फटोवपा भायर सरले दिसनाय तुमकां. घरच तें साफ करिनाय. करप्शना बुडले तेज कोण खबर कोना. अनएम्प्लॉयमेंट विश्पा भायर पावलां तेका कोणूय उंगोवन चोयनाय. हे लोकां दाखोवपाक देवळां साफ करूं वयताय. तेंक एक एकल्याक तेच मेळे उदका बालदें बुसकुडायन रेब्या होड्या शेवटून मारल्या कोणी नाक मोडपाना. कितें करताय रे बाबा. एश केल्या भमय पाताय. बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या. गरम गोंयकार आनी गरम जाचना पयलीं सपयत मगे काणयो. मग आसूं. This is Lampion signing out. Out.